कामार उसरां येवपी सरकारी जावयांचेर ह्या फुडें बडी पडटलो हाफ डे. सरकारी टिमीन केले खात्यांचे इन्स्पेक्शन. रिपोर्ट नेगेटिव्ह. जुवारी पुलाचे फातराचो मुर्त धुकल्लो फुडें. आयएसएलांत दिल्ली डायनामोजान पयल्या सेमीफायनलींत एफसी गोवाक 1 गोलान मारले. रॉबिन सिंगाचो गोल. एफसी गोवानय चुकयले चान्स. मंत्री मांद्रेकार आणि पुता आड मुणकाराच्या आत्महत्येक जबाबदार म्हूण पुलीस कागाळ. मुणकाराची फामील मारता बोवाळ. मांद्रेकार म्हणटा फामील मुणकार न्हयच, चौकशेक तयार. पर्वरे 2 मोटरसायकलींचो धपको. एक्सिडेंटात एएसआय सोंपलो. पर्वरे जंक्शनार मोटरसायकल क्रॉस करतना एक्सिडेंट. एएसआय पुरुषोत्तम मांद्रेकाराक आगताक मरण. काणकोण हुंवार पिडिताचो फंड खावपी काँग्रेसीन अरिश्टांतल्या लोकांक आदार करूंक बीजेपीक शिकोवचें न्हय. पर्रीकाराच्या वाडदिवसाच्या दबाज्या वयल्यान बीजेपीचो काँग्रेसीक तोमणो. कामार उसरां येवपी वा बेगीन कूस मारपी सरकारी जावयांचेर बडी पडटली. सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सरकाराचे टिमीन इन्स्पेक्शन केलां. रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याक पावला. कितल्याशाच खात्यांनी कर्मचारी उसरां येतात. सुशेगाद कारभार चल्ला म्हूण रिपोर्ट पावला. असल्यांक खंय आतां हाफडे पडटलो. टीसीपी, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी पालिकांनी स्टाफ खंय सारको कामार येना. दर 2 म्हयन्यांत खात्यांचे इन्स्पेक्शन जातले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. बायोमेट्रीक मशीन्स बहुतेक फंक्शनिंग नासले. अटेंडन्स 9:30 सारको नासलो. सगळ्यांत बरें म्हाका कॉमन जे हे दिसले न्ही, अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट हे बहुतेक तालुक्यांनी बरे झोनल अग्रिकल्चर ऑफिसेस सिस्टमॅटीक आसा. जे लेट असले तांकां हाफ डे सीएल पडटली. मोठ्या प्रमाणात एकदम एका दिसा सीएल पडटले. करेक्टिव्ह मेजर्स हे मोठ्या प्रमाणात जातले आनी परत 2-1 म्हयन्यान रिपीट जातले. लेथार्जी खूब टाउन प्लॅनिंगान दिसली, आरटीओन दिसली, खूपच कॉमन लेथार्जी. पीडब्ल्यूडीन दिसली. म्युनिसिपालिटीज भरपूर लेथार्जीक आसा. म्युनिसिपालिटीन सामको हेवॉक आसा. नव्या जुवारी पुलाचो बुन्यादी फातर बसोवपाचो मुहूर्त फुडें धुकल्ला. पयलीं 19 डिसेंबराक थारिल्लो. उपरांत 14 डिसेंबराक म्हूण चर्चा चलताली. आतां खंय 26 डिसेंबराक जाव येता. 19 न्ही, सादारणपणे 19 पोस्टपोन केले. सादारण 25 ते 28 टेंटेटिव्हली 26. मोपा विमानतळाच्या आरएफपीन कांय सुचोवण्यो घालून डिसेंबर सोंपता म्हणल्यार खंय टेंडर काडटले. काल फायल म्हाका हाजे कडल्यान आयल्या एजी कडल्यान. ताणें काही MOUs आनी काही सजेशन्स केल्यात. ती इनकॉर्पोरेट करून हातूंत RFP खातीर ती इनकॉर्पोरेट करून म्हज्या अंदाजान ह्या म्हयन्याच्या अखेर पयलीं घेतली. म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत निविदा जाली. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. आयएसएलांत दिल्ली डायनामोजान पयली सेमीफायनल एफसी गोवाचेर मारली. पयल्या हाफांत दिल्लीन गोवाचेर गोल मारलो. गोवानय कितलेशेच चान्स चुकयले. मॅच दिल्लीत जाली. दुसरी सेमीफायनल एफसी गोवाचे होम ग्राउंडार फातोड्ड्या मंगळारा 15 तारखेर जातली. आयएसएलांत आतां मेरेन जाल्ले मॅचींनी 4 फावट गोवान दिल्लीक मारिल्ले. शुक्रारा गोवाचेर दिल्लीन मारल्या ती पयली मॅच. आतां गोंयांत एफसी गोवाक जिखप चुकना. मंत्री मांद्रेकार आनी ताचो पूत समिरा आड पेडण्या पुलिशेंत एका मुणकाराच्या आत्महत्ये वयल्यान कागाळ आयल्या. पेडणेचो मुणकार निलेश मिडबांवकारान 26 नोव्हेंबराक आत्महत्या केल्ली. आत्महत्येक मंत्री मांद्रेकार आनी ताचो पूत जबाबदार म्हूण निलेशाच्या घरकान्नीचो आरोप. मांद्रेकार आनी ताचो पूत जमीन बळकावंक निलेशाचेर खंय दबाव हाडटाले आनी फामिलीक पिट्टाले. तांचे घर आनी दुकान खंय मांद्रेकारान मोडले. मांद्रेकार म्हणटा जमीन तांणी 2008 घेतिल्ली. फामील मुणकार न्हयच. पेडणेचो मुणकार निलेश मिडबावकारान 26 नोव्हेंबराक आत्महत्या केल्ली. निलेशाच्या आत्महत्येक बीजेपीचो मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी ताचो पूत समीर मांद्रेकार जबाबदार. तांचेर बेगोबेग FIR घालून कारवाय करची म्हूण निलेशाची घरकान्न प्रिया मागता. पेडणे पुलिशेंत मांद्रेकारान ताच्या पुता आड कागाळ रजिस्टर जाल्या. मात पुलीस चौकशी फुडें गेल्ली ना. म्हाजे घोव सुसायड करपाक दयानंद मांद्रेकार कित्याक तेणी सदांच तो टॉर्चर करी.
घर हांवें धाकटेशे 2 रूम काडलेले, तेजेर मातशे आमचे पोट चलासले. घोव म्हाजो कामाक नसलो. धाकटेशे शॉप काडलेले. मिनिस्टर आपले भाट्टे म्हण आसा. हांव नासतना येयलो आनी एक दीस डेमोलिश सगळे केल्या. म्हाज्या भुरग्यांक आवयगेर म्हाज्या दवरली आनी हांव कामाक वचा आनी रिणां जाली आमचे कडेन, लोन काडले. ते हितून ताका टेन्शन जालें आनी खूब डिप्रेशनाक गेलो. निलेश रावतालो ती जमीन मंत्री मांद्रेकारान कांय दिसा फाटीं खंय भाटकारा कडल्यान विकत घेतल्या. मात ते जमनीत फाटले 50 वर्सां सावन खंय निलेशाची फामील रावता. ती खंय थंयची मुणकार. जमीन घेतल्या उपरांत मांद्रेकार आनी ताच्या पुतान खंय दादागिरी सुरू केली. धमक्यो येवंक लागल्यो. ते दिराक आमचे मारले आणि परत तेंच्यांनी केस केली. परती जाण आम्ही परत पोलीस चौकीर गेलो. हरमला जाल्यार ते ह्या करिनासले आमकां. धमकी तशी दिली आनी तेंचे. मरिते मेरेन तो टेन्शन कसो आसलो. टेन्शना यांक पसून दूध हाडटलो जाल्यार ताका पयशे नासले. निलेशाच्या फामिलीन केल्ल्या आरोपांचेर आमी मांद्रेकाराच्या पुताक विचारले. तो पूत म्हणटा, जमीन घेतल्यार खंय 8 वर्सां जाली. घर मोडल्यार 2 वर्सां जाली. निलेशाची फामील मुणकार न्हीच. जाय तशी चौकशी करात. सगळे फॅक्ट्स क्लियर आसा. कोणाक जाय जाल्यार चॅक करूं येता. 114 फॉर्म चॅक करा. 114 फॉर्माचेर दोगूच टेनंट आसा आनी हो जो कोण निलेश मिडबावकर हेणी सुसायड केल्लो आसा ताका ते प्रॉपर्टी कडेन खंयसरूच तेजे नातें ना. तो खंयच ताका रायट ना ते प्रॉपर्टीन. 8 वर्सां पयलीं प्रॉपर्टी घेतलेली तेन्ना टेनंटांक एप्रोच केल्ले. टेनंट रेडी आसले सेटल जावपाक. म्हाका दिसता 8 वर्सां जाली प्रॉपर्टी घेतल्या. तेज्या उपरांत हांव ते प्रॉपर्टीन पावोकूय ना थंयसर. जेन्ना हो निलेश मिडबावकर थंयसर रूम काडलेलो ते लिगली डेमोलिश केले. हांवें ताका सांगलेलें की तुका म्हाज्या फाटल्यान थोडो जागो आसा तितून तुका एक 50 स्क्वेअर मिटर दिता. थंय रूम काड आनी तूं कितेंय कर म्हणून. हांव भितर हांवें ताका हॅरेस्ट केलो कितें केलो. अशें दिसता जाल्यार पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करतली. पुलिशेन तेंच्यांनी कंप्लेंट लॉन्च केलेली आसा. तांकां करून इन्व्हेस्टिगेशन. केशीची चौकशी खंय पावल्या काय म्हूण आमी पेडणेच्या PIकूय विचारले. तातूंत आमी एप्लिकेशन घेतलां. व्हिडिओ रजिस्टर केल्ली आसा. आमी तेचेर इन्क्वायरी चालू केल्या. मिडबावकराची फामील म्हणटा मांद्रेकाराच्या छळाक लागून निलेशान आत्महत्या केली. मांद्रेकार म्हणटा फामील मुणकार न्हीच. मुणकारीचो वाद कोर्ट पळयतली. मात मोडिल्लें घर आनी दुकानाच्या तेसावान निलेशान आत्महत्या केली म्हूण मांद्रेकार बापूय पुताचेर आरोप जाता इतलो खरो. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी, ओमकार फळारी आनी पेडणेच्यान विलास आरोलकार. पर्वरे एक्सिडेंटांत एकलो ASI सोंपलो. 2 मोटरसायकलींनी एकामेकाक सरळ धपको दिलो. मयडेचो 55 वर्सांचो पुरुषोत्तम मांद्रेकार आगताक गेलो. ही गजाल सकाळीं सुमार 8:30 घडल्या. तो म्हापशा सावन पणजे वटेन येतालो. पर्वरे जंक्शनार दुसरो मोटरसायकलवालो अभिषेक च्यारी रस्तो क्रॉस करतालो. दोनूय मोटरसायकलींची जबरदस्त टक्कर जाली. धपक्या सरशी ASI पुरुषोत्तम मांद्रेकार आगताक गेलो. घेवया एक विराम.